सेव म्हादय विशयाचेर मांद्र्या सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची बसका जाली। मुखेलमंत्र्या सयत सगळ्या आमदारांनी राजीनामो दिवचो। तशेंच डॉक्टर देवया राणे हांच्यांनी टायगर रिझर्वाची गरज ना म्हण वक्तव्य केल्ले खातीर सेव म्हादय वांगड्यांनी मांद्र्या जाल्ल्या बसकेत निषेध केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हादयच्या समर्थनात पेडणे तालुका म्हणून पेडणे शेतकरी सोसायटीच्या विनियोगात बसले। आज आम्ही मांद्रे म्हणून बसल्यात, फाल्यां पेडणे म्हणून बसले। विषय इतकोच की आमकां ही जागृती सगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या घरापर्यंत व्हरपाची गरज आसा। ताका लागून ही आज आमची मिटींग हांगासर ते केरी पासून ते विंगोड्यापर्यंत सगळ्या गांवांतले प्रतिनिधी हांगासर, मागीर ते NGO आसात किंवा खंयच्याय संघटनेचे पदाधिकारी आसात, मेंबर्स आसात किंवा वेगवेगळ्या पक्षांचे पदाधिकारी आसात। आमच्या कडेन आज सोशल सेक्टरात काम करणारे लोक आसात। एकत्र येऊन आमी आज हांगासर आमचो फुडलो जो आमी कितें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आसा तो घडोवपाक आमी आज हांगासर चर्चा करपाक बसला। एका वचपाडेन धरून खोटावन घालप अशा पद्दतीच्या स्तराचेर हे गोवा गव्हर्मेंट जे आसा ते आसा। म्हणजे अनेक विशू आसात, अनेक आंदोलन आसात। आत्तां आमी स्पेसिफीक म्हादयचेरच उलोवया। म्हादयचे लुईस प्रोत बार्बोज आसतना कर्नाटक गव्हर्मेंटान ज्या गोवा बॉर्डरीचेर सगळे ज्यो नदी आसल्यो त्या सगळ्या नदयांचेर बांद घालप अशी योजना तेजी बिफोर दॅट आसा, ती 2023 पण तो इंट्रस्ट जो आसा तो थंयसरल्या कर्नाटकाच्या लोकांच्या भावनेचो विशय। देखीक तें उदक जें आसा कर्नाटकाचें तें आमकां जाय म्हणून तेंच्यांनी अशा पद्दतीची योजना लॉंग बॅक तेंच्यांनी तयार केली। पण त्या वेळाचेर ती लुईस प्रोत बार्बोजान भायर मारली, त्यामुळे तो थोडोसो विशय स्टॉप जालो। पण आयज ज्या सरकाराक आमी भरपूर मतां घालून गोंयच्या बेजिकली म्हणजे गोंयचो समाजीक आनी कर्नाटकाचो समाजीक दोन हे आसात। गव्हर्मेंट हो तिसरो आसा भितरलो भाग। पण कर्नाटकाच्या भावनेचो विचार करून, कर्नाटकाच्या लोकांची गरज लक्षात दवरून त्या थंयसरल्या सगळ्या सरकारांनी, तें काँग्रेसचें सरकार आसतलें, देवेगौडाचें सरकार आसतलें, कुमारस्वामीचें आसतलें, BJPचें सरकार आसतलें, ह्या सगळ्यांनी कर्नाटकाच्या समाजाचो विचार केलो आनी तेंच्यांनी आयज 2023 पर्यंत आमकां ही हांगासर मिटींग घेवपाक लायल्या। कित्या खातीर? बिकॉज ऑफ कर्नाटकाच्या समाजा खातीर तें उदक जाय आनी गोंयचे लोक आहात ते उपाशी मरुनी, तानेन मरुनी मरून येताय, तेचें कांयच पडलेलें ना। अशा पद्दतीची भावना ही कर्नाटकाची आसा आनी BJPतल्या केंद्र सरकाराची तीच आसा आनी गोंयच्या सरकाराची तेणें जर लोटांगणाच घातलेलें आसा। पाण्याची कशी विल्हेवाट लावप, पाणी कशें खूब रावप हे मॅनेजमेंट नसल्या कारणान ती गोष्ट ना। आनी त्याच्या खातीर पेडणे तालुको कशा पद्दतीन पाणयाचे बाबतींत धार सोंसता हें आमी सगळ्यांक पळयलेलें आसा। तेतून धरून म्हादय विशय, म्हादय जेन्ना कर्नाटकान वळोवपाचो प्रयत्न करतात ते ऑलमोस्ट केल्लो जातो। त्याच्या खातीर अनेक न्हंय जे नदी हे कालांतरान कशें आडटले ह्यो लोकां विशय सांगपाची गरज आसा। ताचे खातीर कॉर्नर मिटींग घेवच्या पयलीं म्हाका दिसता की पॅम्पलेटां वाटून अवेरनेस केलो, ताच्या उपरांत कॉर्नर मिटींग पयलीं लोकां पर्यंत विशय पावूंक जाय। म्हादय मुळे आमकां कितले हाल जावंक शकता ह्यो जर विशय लोकां पर्यंत पावलो तेन्नाच कॉर्नर मिटींग लोक पावतले। म्हणून हो पयली विशय म्हाका दिसता घेणे गरजेचें आसा। आमी नाय म्हटलें तरी न्हू, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायजेशन आमी म्हणटलो, पूण हो विशय पॉलिटिकल, ह्यो विशय 28 वर्सीस 2 हे आमकां मानपाक जाय। त्याच्या खातीर कर्नाटकाक तेंच्यांनी ती ह्या दिल्या 28 वर्सीस 2 असल्या कारणानच हो विशय जाला। कारण येणाऱ्या दिसांनी इलेक्शन निवडणुका आसा, ह्या निवडणूक गोंया फुडें दवरूनच विशय जाल्ले आसात। खंयचे गोष्टी म्हणजे काय कशा पद्दतीन वता आनी आमी म्हटलें न्हू नॉन पॉलिटिकल जितली आंदोलनां जाली त्या आंदोलनात कशा कोणाचो सहभाग आसलो म्हणून सक्सेस जाली ह्या पळोवंक जाय। आमच्या मदीं पेडणे तालुक्यांतले 2 आमदार आसात, ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता दोळ्या मतदारसंघाचें। तांचे कडेन आमकां वचपाची गरज आसा, पत्रकारांक इलेक्ट्रॉनीक मिडियांक घेवन म्हादय संदर्भात तुजो स्टँड काय आमदार म्हणा ह्यो विचारपाची गरज आसा। जर आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रतिनिधी जर ताका स्टँड ना जाल्यार आमी काय करूंक उपयोग?